15 दीस पयलीं हांवें एक अल्टिमेटम दिल्लो की रस्त्याचें काम जे खड्डे पडले रस्त्यार तें काम चालू करप म्हणून, कारण लोकांक खूब त्रास जाता, आमकांय खूब त्रास जाता. 15 दिसां भितर काम चालू करना जाल्यार हांव उपोशणाक बसतलो म्हणून 16 दिसा. आज 16 दीस सांगले त्या प्रमाणे हांव उपोशणाक बसलां. तरीकय जर सरकाराक जाग येना, तरीकय जर आमचो तो युजलेस हो आसा पळय कोणतो पब्लीक सर्वंट, ताका जर जाग येना जाल्यार फुडें मागीर कितें करपाचें आमी करतले. मोदी तुम्ही व्हिडिओ व्हायरल केल्ले बॅरला लेजी बॅरला भितर कांय ना अशें म्हणून तेजें कितें? कारण हांवें व्हिडिओ काडटकीर कोण तो आतां एक आसा तो ताचो व्हिडिओ एक आयलो की आपणें सगळ्याक बॅरलां हाडून उडयल्या, खडी हाडून उडयल्या, ती खंय हांवें पळयली म्हणून पब्लिसिटीक लागून खंय हांवें हाजो व्हिडिओ काडलो, बायट दिली. हांवें सगळ्याक भोंवून पळयलें कुडचड्यार, एक बॅरल दिसूना काय खडी दिसूना. आनी जर तर खडी आनी बॅरल 15 दीस पयलीं हाडून उडयल्लें, अजून कित्याक काम चालू जायना? चोरून व्हेलीं काय ताजेर ती विकून पयशे खाले? थोडे कडेन काम चालू जाल्लें म्हणजे मुखार कितें जालें अशें? कारण कितें? एक दीस काम हांवें बायट दिली की दुसऱ्या दिसा काम चालू केलें, पावस पडलो म्हणून निमीत घेतलें आनी परतून बंद पडलें. आतां पावस काय ना, येता तो एक 15-20 मिनटां पडटा पावस. ते हातूंत भितर काम चालू करपाक कांयच प्रॉब्लेम जायना म्हज्या पत्रान. आतां उपोशण कितें तेंपासून जालें ना? आज एक दीस, आज 8 ते 8 उपोशणाक बसतलो. आनी बाकी मागीर लोकांक समज जर लोकांक दिसता बाबा ना आमकां कांय त्रास जायना किंवा आमकां बाबा उलोवपाक भंय दिसता जाल्यार वी हॅव टू टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली. लोक कितें म्हणटा ते जे 3 ते 3.5 वर्सां आमी कितें भोगलां आनी आमी वेगवेगळ्या माध्यमांच्यान सोशल मिडियाच्या म्हण बाकीचे आवाज काडून जे आमी कौन्सिला मार्फत म्हण आमदारा मार्फत म्हण जावं सरकारा मार्फत म्हण आमी जे कितें प्रयत्न करता त्या रस्त्याक सुदारणा जावची म्हणून ती जायना. आनी लास्ट हो एक उपाय म्हणून आमी हेका पिंडे बाबाक सपोर्ट करपाक हांगा दुसरे कडेन त्याने एक कॉल आउट केलो की हे रस्ते त्याने सांगलें की 15 दिसां भितर ते चालू कर, कंप्लीट कर म्हणून सांगून ना, चालू कर म्हणून सांगला. अजूनय 15 दीस जावं जाल्यार कांयच एक्टिविटी ना. तो तरी हेजे वयल्यान उपाय नासल्यार न कारणान त्या सांगले त्या उतरा प्रमाणे आज आमी तो हंगास ताका बसला. आमी आज ताका सपोर्ट करपाक बसलो. हांव सपोर्ट करपाक बसपाक कारण इतलें की गेल्या 60 वर्सां आमी वेगवेगळ्या माध्यमाच्या तुमचे कडेन तुमच्या माध्यमाच्या म्हणून आमी प्रयत्न करता की सरकाराक जाग हाडपा खातीर त्या रस्त्याची दशा पळया म्हणून. आख्या गोंय भोंवलेला मागीर कुडचड्या इतली ताची वायट रस्त्याची दशा आनी कोणालीय आसपाक ना. आज परिस्थिती पळयत जाल्यार लोकांनी भेंड मोडून घेतल्या, लोकांनी पांय मोडून घेतल्या, लोकांना भुरग्या घरांचे भुरगे मेले कडेन आपण आनी म्हाका हे आमी आर्ग्युमेंट आतां गेले आपल्या वर्सभर आमी घेवन बसल्या तितून म्हाका एक दोतोरान विचारलें की तूं आतां हें घेवन बसला भेंडां हें कार मोडोन पडल्या ते मेल्या तेच बरोबर म्हळ्यार एक सुनकार म्हणलो 20 कॅरेज कितले जाल्या म्हणटी हे रस्त्या खातीर. म्हणटकीर आतां हो आमी कितें करूं सोदतात? एक वटेच्यान आमी सुदारणा दाखोवपाक सोदता आनी एक वटेच्यान आमी मुखाल्ली पिळगी काबार करूंक सोदतात. आमी म्हणपाक काय न्हू मिसकॅरिंग जाल्या म्हणून. मिसकॅरिंग म्हळ्यार हेजो अर्थ कितलो खबर आहा? हे घराचो उजवाड, हे घराचो दिवो पेटाचो ना जाता. तो मुखार बाबा तेजी परिस्थिती कितें, मुखार दिवो पेटलो काय ना तेजी बी गॅरंटी आसना. आमी म्हणटा मोडलो हात मोडलेलो हात सारको जावपाक शकता, पांय मोडलेलो पांय सारको जाता, मेलोलो गेलो. आनी हे जे मिसकॅरिंग म्हणटा तेजे आनी ते भिरांकूळ परिस्थिती, कारण ते आवय बापाचे मुखाले फ्युचर कितें म्हणटा काबार जाले कडेन आसतात. आमी आतां फुडल्या नोव्हेंबरांतल्यान 4 वर्सां जातात सेवरेजी लागून रस्तो काबार केला. रस्तो तर खड्डे पडत लोकांनी भेंड मोडल्या, पांय दोग मोडल्या. कांय न्ही म्हळ्यार 6 जाण एक्सपायर जाल्यात. ह्या लोकल आमदाराक खबर आसा काय ना हे खबर ना. आनी कांय न्ही म्हळ्यार 180 सुमार एक्सिडेंट जाल्या. हेय बी ह्या लोकल आमदाराक खबर ना दिसता. तो फक्त पॉश गाडयेन भोंवपाक चिंतले जाणा. सादी गाडी, पोन्नी गाडी जी म्हाजे कडेन आसा तसली गाडी घेवन त्याने भोंवचें आनी मागीर पळोवचें की आपल्या कमर मोडला काय पांय मोडटा तें पळोवचें. आमी आयज 3 धरणे धरला तेका सपोर्ट म्हणून आयज दीसभर रावपाची आमची इच्छा आसा. आयज जो पिंडी बाबान कॉल दिला थोडे लोक समजता आसतले हे पॉलिटिकल स्टंट म्हणून. हे पॉलिटिकल स्टंट न्ही, हे स्वताक जो मनीस बाजरां भोंवता, जो मनीस घरा कडल्यान बाजरां येता तेणे समजोवपाक जाय. आनी हे कोणाक पब्लिसिटी लागून न्हू, जाण एकल्या मनशाक त्रास जाल्यार तेणे हांगा येवन बसपाची उपोशणां बसपाची गरज आसा. लोकांक अपील करता की तुमी आपलो विरोध दाखया. खऱ्यांनी अशें फुटींगपणान न्ही, पूण गोंयाक आख्खे कुडचड्या रस्ते काबार जाल्ले आहा. गाडयो काबार जाल्ले, लोकांक कमर काबार जाली. सो हेजेर विचार करपाची गरज आहा. हांगा पब्लिसिटी स्टंट बीन कांय ना. दुखता जाल्यार ती येवन बसपाचें.